सध्या तृणमूल काँग्रेस जी आसा, ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस तांची एक मोहीम चलयल्ली आसा आनी ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत तांणी बायलांक खंय तरी भरकटोवपाचें वा खंय तरी एक पिशें करपाचें तांणी काम चालू केल्लें आसा। ती बायलां कडल्यान सगळी माहिती गोळा करतात आनी एक खंय तरी गृहलक्ष्मी कार्ड करपाचें अशें ती तांकां सांगतात आनी तांचे कडल्यान तांचो पर्सनल डेटा ती घेतात। गृहलक्ष्मी कार्डाची बेनिफीट म्हणल्यार ती तांकां 5,000 प्रत्येक म्हयन्याक दितली असो प्रॉमीस करतात। हें ती करपाक शकनात आनी त्या खातीर आज आमी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाचे तर्फे आज आमी इलेक्शन कमिशनाक एक मेमोरेंडम दिवन आयिल्लीं आसात। अशें तांणी हें इलेक्शनाच्या पयलीं कोणूच अशें आमी तुमकां हें कार्ड करून तुमच्या अकाउंटाक 5,000 दिता अशें म्हणून जे गव्हर्मेंट ना ते अशें हें करपाक शकनात आनी त्या खातीर हो एक मिसयूज असो जाल्लो आसा आनी ह्या मिसयूजाचें इलेक्शन कमिशनान दखल घेवची हें भारतीय जनता पार्टीन आज तांकां मेळून सांगिल्लें आसा। आमी सगळीं जाणाच की भारतीय जनता पार्टी फाटल्या 10 वर्सां जालीं सत्तेन आसा आनी जेन्ना 10 वर्सां पयलीं मनोहर भाईंचें सरकार आयलें 2012 तेन्ना सरकार येवचे पयलीं मनोहर भाईन जी यात्रा केली गोंयच्या प्रत्येक मतदारसंघान जी यात्रा केली आनी ते सामान्य लोकांगेर रावले, सामान्य लोकांची कळकळ तांच्या कडेन आशिल्ली आनी तांणी आमच्यो ज्यो सामान्य गृहिणी आसा तांचे कितें तांकां त्रास जाता हें तांणी जाणून घेतिल्ले आनी त्या हाजेर तांणी एक सांगलें की आपूण महागाई भत्ता वा हें जें आसा त्या प्रमाणे गृह आधार स्कीम दितलो, जी गृहिणी घरान आसता तिजे खातीर गृह आधार स्कीम दितलो। फाटलीं 10 वर्सां ही गृह आधार स्कीम चालू आसा आनी स्कीम सुरू जाली 1,000 पासून मागीर ते 1200 रुपये जाले, 1,500 जाले, अशें करून ती स्कीम आमचें गव्हर्मेंट ह्या बायलां पर्यंत पावयता आनी ही जी स्कीम आसा ती बरे तरेन चल्ल्या आमची। आमी प्रत्येक बायलांचे कडेन वचून प्रत्येक जाणा मतदारसंघान वचून आमी ही स्कीम बायलांचे कडेन पावोवपाचें काम केल्लें आसा आनी 10 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी सरकारान ही अशी स्कीम दिल्ली आसा अशी म्हाका दिसना आनी खंयच्याय राज्यान इतली बरी स्कीम आसतली। जी ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसची सर्वे सर्वा म्हणटात तशी आनी वेस्ट बेंगॉलची जी चीफ मिनिस्टर आसा ममता बॅनर्जी ती गृहलक्ष्मी स्किमींतल्यान गोंयच्या बायलांक 5,000 प्रत्येक म्हयन्याक दितली। आतां हे 5,000 ती गोंयच्या बायलांक दितली पूण हे 5,000 अशी स्कीम तिच्या राज्यान ती 5,000 प्रत्येक बायलेक दिता काय कितें? ज्या राज्यान ती मुख्यमंत्री आसा थंय ती 5,000 दिना, 1,000 1,500य दिना, जाल्यार ती आमच्या गोंयान ती कशी दितली वा ती दितली हाजेर कितें भरोसा आसा? हें आज आमच्या बायलांनी सगळ्या विचार करपाची गरज आसा। सो मुद्दाम ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान ह्यो गोष्टी हांव सगळ्या जनते मेरेन हाडपाक सोदतां। फॅक्ट्स आनी फिगर्स तुमच्या समोर मांडलेले आसा। म्हाका दिसता प्रत्येक आमच्या गोंयची महिला जी आसा ही सत्यान आसा, तिका खबर आसा आपल्या कडेन आनी आपल्या मेरेन जो पावला सरकार तो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा आनी ह्यो स्किमी नवीन कितें तरी गिमीक दाखोवन म्हणटा तशें कोणूच आमच्या गोंयच्या महिलांक फसवूंक शकना आनी हाच्याच खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आसली। आमकां कसलीच भंय दिसना, फक्त जनतेक जर मिसगायड करता दॅट इट इज आवर ड्युटी की आमकां लोकांक अलर्ट करपाचें, कित्याक लोकांचो इम्पॉर्टंट डेटा जो आसा पळय न्ही हे ते आपल्या कडेन घेतात। म्हाका ओवरऑल जे स्किमीचे सद्या जे आश्वासनाचो तांचो बाजार जो चल्लेलो आसा पळय न्ही हें पूर्ण हांव तुमकां एक सांगू शकता की गेली 10 वर्सांच्यो जितल्यो सगळ्यो आमच्यो स्कीम आसा पळय न्ही ते कॉपी पेस्ट करपाचें काम चल्लेलें आसा। म्हाका दिसता हांव व्हडलें कितें उलयना, आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते ताचे बद्दल उलयतले। सो कॉल्ड युवा शक्ती कार्ड म्हणून एक नवीन कितें तरी लॉन्च केलेलें आसा। हाव फार इट इज डिफरंट फ्रॉम अ CMRY स्कीम और हाव फार इट इज डिफरंट फ्रॉम PMKVY स्कीम, हाव फार इट इज डिफरंट फ्रॉम KVIC स्कीम। ह्यो सगळ्यो स्कीम्स ज्यो आसा पळय न्ही इट इज रन बाय EDC डिपार्टमेंट, इट इज रन बाय KVIC डिपार्टमेंट। ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांच्यान गोवा गव्हर्मेंट ह्यो सगळ्यो स्किमी ऑलरेडी चलयता। सो बाय दिस ते फक्त आपले काय ना एक नवीन कितें तरी म्हणजे सेम गोष्ट पण एका नव्या लिफाफ्यान किंवा नव्या नांवा सकयल इतलेच फक्त लॉन्च करत आसा ते। बट गुड, इट गिव्स अस अ चान्स की टू टेल की बाबा दिस स्कीम ऑलरेडी एक्झिस्ट।
परत हांव तुमकां सांगता हो सगळ्यांचो आश्वासनाचो बाजार चल्लेलो आसा हांगासर ते फक्त इतलेंच करता की आमच्यो ज्यो ऑलरेडी स्कीम आसा ज्यो सगळ्यांक आवडटा ह्योच स्किमी एका नव्या नांवा सकयल लोकां मेरेन पावयता